आमकां दिला सरकारान आमकां मिटर दिले ते मिटराचे रिटर आमी सध्या चलयता सर गाडयो गव्हर्मेंट जो आमचो गॅजेटेड रेट आनी तेजेरूच आमी चलयता कांय प्रॉब्लेम जायना सर आनी नॉर्मली सर एज अ गोवन आनी एज अ लायक गोंयकार आमची लोकल कोण टॅक्सी म्हणटा ती फाल्यां कितें आहा फाल्यां 200 रुपया म्हणटा वय म्हणल्यार म्हारग म्हणटा आमी सेफ आहा म्हणटा रातचे 2 4 केन्नाय या पळय आमी लोकल आमचे टॅक्सीवाल्यांक आमी सेफ आहा म्हणटा सर हे आता रेपिडो हे ते येता फाल्यां भायर तुमकां खबर आहा आउट ऑफ गोवा हे सगळे आसा इतले कितले हेंची कंप्लेंट्स आहा तुमी पळयला फाल्यां समज हे गोंयान समज येयले सर फाल्यां हे रेपिडो हे सगळे चल्ले फाल्यां कितें गॅरंटी आसा आमची भयणी आवय सगळी कोण आहा ती सेफ आसतली कोण फाल्यांची कोण गॅरंटी घेवं शकता आमी टॅक्सी भाव म्हणटा फाल्यां भैया येवन बसता फाल्यां येवन बसतले फाल्यां कितें आमची आवय भयणी आमची कशी सेफ आहा म्हणून कितें आसा तेची गॅरंटी फाल्यां एज अ गोवन म्हणटा गोवन चल गोवन बाबा ड्रायव्हर आसा तुका म्हणटा तूं 200 रुपया घे म्हणटा माय तर आपूण सेफ आहा म्हणटा आपली आपूण तुका सेफली तूं सोडटलो म्हणटा तेजेर इतली गॅरंटी आहा सर आमी कितें टॅक्सी कर आमी आयज लायक आमी सगळे इतले टॅक्सीवरांक इतले गूड मेमरीज दिता म्हणून आयज टुरिस्ट येतात सर वी आर हे सर टुरिझम एम्बेसिडर मेमरीज दिता म्हणून टुरिस्ट येयना बिकॉज हें करूं नाका आतां नाव एंड देन वी आर बेसिकली गेटिंग कंप्लेंट्स सेयिंग दॅट बाबा टॅक्सी फेलोज आय एम नॉट सेयिंग एट ऑल बट देर आर सम टॅक्सी फेलोज हू फ्लिसिंग द थिंग आय नो सपोज पणजेसान सपोज रातचो कोण उरलो पणजेसान कलांगूट 2000 3000 तुजें मनाक येता तितलें हें जाता एंड डोंट टेल मी अबाउट दॅट भायले आयज कोण तूं म्हाका हांव पणजे तुका दाखयता आतां भोंवन पळोवया कितले जाण टॅक्सी वाले कोण आपूण ओन चलयता म्हाका दाखयता 90% I will show you that 90% of the taxi fellows are drivers are out from outside. See, I am fully there to support you all. But what I am trying to tell you is, since this app is government wants to introduce this app, why don't you try for some time? If it doesn't help you all, then you say I will stand with you all to fight for your case. सर एकदा ॲप येयल्यार मागीर तरी जालें इल्लिगली हाडलेले ते जेन्ना समज गोवा समज मेट्रो सिटी आसलेली न्हू सगळे हे सन्ना हे सगळे वर्क जावपाचे गोवा हा 15 लाख 20 लाख population. So that is the reason what I am trying to see that government this thing fails. No, if government fails, then only we can intervene. Now see, I am a part of the government of California. I am there with you all. I am there to support you all. I have told you 1-2 issues basically which I feel is affecting the taxi business is because these 2 issues. You all are not trying to address that issue. You address that issue first. Rent a car and rent a bike, these are the 2 issues. Even in the cabinet meeting I spoke. I said rent a bike and rent a car, these 2 things should stop because these two things are killing the business of our taxi fellows. This is the truth what I am saying. सर आम्ही डायरेक्टरकडे ऑलरेडी ब्लॉक केला परमिट इश्यू करणार अरे परमिट इश्यू करना ती गव्हर्नमेंट पळय सरकाराक जायें सरकाराचें कितेंय करूंक जाता देखून हांवें तुका सांगता तुमी सरकारा कडेन मागणी कर ते रेंट अ बायक एंड रेंट अ कार कंप्लिटली स्टॉप कर म्हणून आनी मागीर धंदो कसो जाता मागीर म्हाका सांग but you all don't want to do that. It is not because of you all. I am saying Panjim people may be suffering but other coastal this thing they are enjoying themselves. So because of them you all are suffering here today. तू तरी अवकाश सर आमकां इतले तो जाणा ते हांव तुका हांवें पळयलेलें आहा तुमकां न्हू तुमी त्रास काडटा ते See, I am there with you all. But what I am trying to say, you all are not addressing the main. तो कॅन्सर जाला तो पयलो काड एक पयलो कॅन्सर जाला मागीर सगळें सारकें जातलें. ट्राय करतो सर I am saying this is the only way. You all should all come out on the street saying that government basically should stop issuing license. No, stop. Give them certain time. Within so and so this thing, no more. This thing should be done. सर ते आता पॉलिसी स्टार्ट केला जो रिन्यूअल येता पळय ते परमिट दिना रिन्यूअल दिना स्टॉप केला आता ते बेस्ट केलेले आहा ते आता टायम बीन केलेले आहा पूण आनी आदले आहले ते तेका रिन्यू करपाक दिलेले पत्ते आता दिना पण केला रिप्लेसमेंट करून दिलेले they will not, I will tell you no, they will not give you new license but replacement they will give you tomorrow. सध्याक तरी बंद झालं सर Arey, listen to me no, I only had raised this issue in the cabinet. I only had said that this thing should stop. I feel this is the main issue where see, always who is benefiting? You all are not benefiting out of this rent a bike and rent a car. Some fellows have got 10 bikes, 15 bikes, 20 bikes, and you can see all around the place. Most of the parking basically is been covered by these people only. Rent a bike and rent a car.
ते येवन एअरपोर्टार वयता गाडी घेता सुसेगाद तुमकां धंदो आनी खूंय मेवपाचो आहा. So the core issue is, I believe the core issue is that. Let us fight that issue. I am there with you all. एक मातसो सपोर्ट करचे आमकां. सर आम्ही तुझे कडेन येयला तूं आमकां सर आमचो एक आमदार. बाबा हांवें तुका सांगलें माय फूल सपोर्ट आहा तुका. बट आय हॅव टोल्ड यू वॉट इज द प्रॉब्लम ऑल्सो वॉट यू आर फेसिंग. सर समज एक वन बॅनर सर टुरिस्टांकडे ऑप्शन आता सरकारान येते बशी हाडल्या 100 रुपयान एअरपोर्ट ड्रॉप. सो आम्ही कांयच करूं शकना. सरकार आपण पॉलिसी जाय ती हाडटा. मग रेंट अ कार आणि रेंट अ बायकीचे तशीच सरकाराचेच आसना. पयले सध्या कितले पॅसेंजर वयता डेली तुमगेर आनी बसी कितले आहा तेच बी टेल मी. बसी 1-2 बेबी पणजे सावन सुट्टा. पॅसेंजर कितले वयता. डोंट यूज दॅट थिंग. सी मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट शूड बी ऑन इन सेवरल वेज. हाव देम तुझे पायलट आहा, रिक्षा आहा, तुझी टॅक्सी आहा, सो बसीज एंड ऑल. See, I am there fully behind you all. But first of all, you should basically identify saying that whatever the policy government is getting and that has failed. You show that. No, कोण दाखोवन तुका हांगा जावपाचें ना न्हू. पॉलिसी येवच्या आदी तूं सरकाराक दाखयता. सरकार सांगता तुमकां लागून आमी कितें बरें करता म्हणून. तांकां सांगले वी वील हॅव अ सिरीज ऑफ मिटींग, वी वील सीट ऑन द टेबल म्हणून. आयज सुद्दां आमी 1 म्हयनो दिला आमकां ऑब्जेक्शन रेज करपाक. ऑब्जेक्शन घालपाक गेले. आतां सरकारान सेक्शन लायला आमचेर 5 जाणांक समज जनता अवधान आयज येयले जाल्यार आमकां अरेस्ट जातले म्हटल्यार एके वाटेन सरकार म्हणटा यू आर फ्री टू पुट ऑब्जेक्शन्स म्हणटा. अरे ऑब्जेक्शन घालपाक कितें एकलो वचोंक जावं न्हू. 5 जाण 100 जाण वचोन ऑब्जेक्शन घालता न्हू. इज 1 पर्सन. सी गव्हर्मेंट इज टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स. फाल्यां तोडफोड जाले मागीर कितें सगळे लोक घालतले सरकाराचेर. See, taxi people are different people. There may be so many people who can come from behind and throw one stone to create this thing among the thing. See, I am there fully behind you, but I have got certain reservations as far as these things are concerned. I feel until and unless these issues are not resolved, your taxi fellows will not get justice at all. This is my clear issue. तुम्ही मानले सर, तुम्ही सांगले पळय तुमच्या तुम्ही म्हणता सर तुम्ही हे करा एअरपोर्टार हे करा. फाल्यां सर आमी समज इतले जाण समज एक अंडर वन बॅनर गेल्यार सर इतले पॉप्युलेशन इतले टुरिस्ट सर सगळे पळयता सर. आमकां कशें गॅरंटी आसा बिजनेस. हांव तुका कितें सांगता ट्राय कर. फस्ट जस्ट ट्राय. सर एक्सेस टॅक्सीज आसा इतले भरपूर आसा कोणाकूच मेवता ना सर. एक्सेस कित्याक जाता. आतां हांवें एक गाडो घातलो. आय गिव एन एग्जांपल. हांवें एक गाडो घातलो बरो आमलेट टावन. तो एक 10 जाण एक लोक येयले थिंगा हावपाक. तो गाडो पळोवन दुसरे जाण येता. ते सांगले आपणाकूय मातशें लायसन्स दी गाडो घालपाक. तो ही डजंट बेसिकली इकॉनॉमिकली ही डजंट अंडरस्टँड बाबा हेच हिंगा म्हाकोडेन 10 जाण आसले ते 5 जाण थिंगा वचपाचे आहा म्हणून. सो बिजनस सगळ्यांचेच मारता मागीर तें. तूं कोडें आहा म्हणून म्हाकोडें आहा. कोण हें पळयना बाबा टॅक्सी प्रॉफिटेबिलिटी आहा की ना आहा. हांव जाणा तुमी लोन काडटा आसतना तुका कितले त्रास इन्स्टॉलमेंट भरपाक ते बँक लागता फाटल्यान. See, I am saying what is done. Government is coming out with a policy. I am with the government, and I am in the same way. I am with you all to see that if the government's policy fails, I am there with you. My thing is very clear on this. सर मेन थिंग सगळे हॉटेल कडेन तुझे हॉटेल आसा थंय गाडी आसा. मेरेटा कडेन दीस रात सर्वीस दिता. घरा कडेन येवन भाडें करता. आमी कोणाक केन्ना ना म्हणून ना. सगळे सर एप जाल्यार मागीर आमी थंय उरतले एप येवन भाडें घेवन वयतले. But you all will be part of the app, no, Baba. सर एप वर्कआउट जायना. सर ॲप म्हणल्यार सर कितें आसा लढाई जातली सर. मिनीस गोंयकार आणि कोणाकूच मेळचे ना सर. पळय you need to hear pros and cons. तुमी सांगता कितें म्हाका नेगेटिविटी. What is government's positivity तें तुमकां कितें सांगता that I let us hear. I'm just trying to say. Let there be discussion between you because government has given you 1 month's time basically to file your objection. Let that government is not going to take any decision until that they hear your objection, and I will see that the government hears your objection. Okay, so let there be a decision. Let there be a consensus. Let it come. You give me one, I also give you one. Let it be in between. सो आमी सर सांगलेले सर वी वील हॅव अ सिरीज ऑफ मिटींग म्हणून. बट डायरेक्टर कितें करता
पणजेकारांक घेता सांगता तांकां कलंगूट एग्री जाल्या म्हणून कलंगूटांक सांगता पणजेकार एग्री जाल्या आमी agree आनी आमी सांगलेले एक कलंगूट व्हडली मिटींग घेवया नाल्यार आमचो जो तालिगांवचो आमदार आसा बाबूश पणजेचो आमदार बाबूश मनसरात पणजे आमी तालिगांव तेजे कम्युनिटी हॉलान अरेंजमेंट करुया आख्ख्या गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक आपोवया थंय आनी खंय तरी सगल्यांचे ग्रिवियन्सीस आहा पळय ते एड्रेस करुया डायरेक्ट मायंड पयलें मायंड म्हणटा तें एक पॉझिटीव आसूंक जाय. आय एम गोइंग टू ओपोज दीस म्हटल्यार केन्ना कांय जावपाचें ना. There are many people who there are people who are going to oppose it. Oppose certain things are the people who has the rent and rent a car and this thing, rent a bike. Those are people who are trying to create and instigate problem. सर एक्चुली हे गॅजेटेड आतां येवचे पयलीं न्हू आमकां एक ऑफिसर येयल्लो कोण ऑफिसरान ते हिंगा आमकां खंय ते जिंजर हॉटेलान एक मिटींग दवरलेली डायरेक्टर कोण येयल्लो डायरेक्टर सगळ्यात डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट परिमल सगळे आमकां सगळ्यांक आपयल्ले आमी गेल्ले सर एक्चुली लायक पळोवपाक लायक हाव टू वर्क लायक कशें हें वर्क जाता कितें जाता सो आमी तांकां सर आमचो सगळो प्रॉब्लम सांगलो सर इतले सर आमचे इतले आमचे कमी पॉप्युलेशन आसा तुमी ॲप घातल्या सगळ्यांक बिजनस मेळचे ना आतां हेंकां बिजनस मेळटलो तांकां बिजनस मेळचोच ना लायक बाकीचे ते कोणच्या लोकांक बिजनस मेळटलो कशें वर्क जातले सो आमी आमची कितें डिफिकल्टीज आहा ती सगळी तांकां सर आमी तांकां समजयली तांकां कळयलें लायक आमी कितें सांगलेलें तें आनी तेंच्यांनी आनी थंय आनी खंय मिटींग घेतली हें घेतली आमी रेडी आमी एग्री जावंकूच ना कोणूच एग्री जावंक ना हेका आमी गेल्ले सर चल बाबा एकदां आपयता एक टायम या पळोवया म्हणून कितें तें कशें कितें तें सो आमी तांची डिफिकल्टी तांकां सांगलें कशें तें चलचें ना की आमचे कडेन सिटींग अरेंजमेंट ना म्हणून मिटींग कॅन्सल केला म्हणून मागीर आमी तांकां सांगलें आमी अरेंज करता तालिगांव कम्युनिटी हॉलान आनी सगल्यांचे ग्रिवियन्सीस कितें आहा पळय ते एड्रेस करता. Now, if you have any fear that the business will not come, you should basically take a assurance from the government, a minimum assurance from the government that Baba, see, this is the minimum at least we must get, so that your as far as your as far as your what is that loans and all that at least that much money should receive, and your family can be fed. You should go to that. You should ask that one of that question to the government. सर विचारलं सर ते डायरेक्टर आता आमचे रेट आमचे आसा रेट ते सोड दे रेट हें कर तुवें सांगलो आपणाचो धंदो तो इतलो जाता आपणाचो म्हयन्याक ओके आपणाचे इन्स्टॉलमेंट आहा हें आहा तें आहा सो हें जावन आपणाचें हें जाता सो हाव डू यू गॅरंटी मीन दॅट अमावंट दॅट आय वील गेट लिस्ट माय दिस थिंग वील बी कवर्ड अप सर ते सुद्धा विचारता म्हणटा आपण शुअर सांगू शकना म्हणटा डायरेक्टर हे डायरेक्टर government is coming up with some policy basically to take care basically interest of the taxi value. Don't think that a government is against the taxi value. Government want to smoothen the process how they function. See, if you go to see on this what is Instagram, Facebook and all, people go here with some bad taste and then they put a this. There are some people who say that we'll never return back to Goa, and we will tell other of our friends not to travel to Goa. Because of one rotten apple, the full this thing of the taxi fellows, this thing is come to a question. See, I am there to support you. I don't want to see that you all are in loss in any way. But I have told you certain issues are there. Try to address those issues. If those issues are addressed, I'm telling you, you will never die of business. Be rest assured. I am there with you. तर आम्ही आमचो कितें प्रॉब्लेम No, you can come. काय सर खबर आसूंक जाय ना अरे देखो नको सांगलेलें आहा न्हू I am there with you all, no? What I'm trying to say, you got to ask basically a government a minimum guarantee that this is the thing, how much we must get. You see, if you get a guarantee from the government, then this thing matter will go forward. I am there with you all. I am not saying I am not there with you all. But I have certain concerns and certain issues which I have got. I have just explained to you. Because I feel all this rent a car and rent a bike is creating a nuisance. Today, most of the accidents, basically, people are dying is because of the rent a bike and rent a car. Who are creating accidents? And then no one seems to be talking. I am there with you all. Okay? First of all, when government has given you 1 month's time, government will hear your grievances. Okay? Then you come to... Okay. Okay. Thank you so much. Bye. See, I am not negative. I am... सूरज बाबाकडे But I will call Suraj in front of you. I will talk. तू जाणं सर आम्ही No. I will call Suraj in front of you. ओके He was out of station. ओके सर थँक्यू सर Okay, bye. Thank you so much. Bye. Yeah, thank you. सर टॅक्सी ओनर सगळे तुमकां मेळपाक गेले You all were there, no? You all have taken what I was talking to the taxi driver.
The most important thing about it, government is trying to find a process basically in way to smoothen and to streamline the full taxi business part of it. Now, the same time, I told these people, see that a basic guarantee. So now their apprehension is whatever we may not get business. So let the government or let whoever the department explain to them what is the pros and cons of it. Let them, government is going to hear them, and the government is basically to reply to their queries. It's very simple. रेंट बाईक बी आसा दे आर मेकिंग द तुका दिसना तूं म्हाका सांग रे तूं प्रेस तुमी सगळे आखे गोंया भोंवता मरे डोंट यू फील सो दिस इज द प्रॉब्लम एटलीस्ट आई फील दिस इज द प्रॉब्लम right left center you see all this rent a bike and rent a car you go and see on Pato now I will take you 90% of the basically which the parking bay is been taken by these people. They have got to basically identify and show them the place where they are going to park the bike. What is the department doing? It is the important this thing of the department. It is the failure of the department, basically transport department to this thing. The director basically should take care of this first. हे इतकी वर्सां टॅक्सीचो इशू आहा पळय कितली वर्सां चालू जाला तेंचो एक 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 नवो नवो येत आसता सो वॉट इज द सोल्युशन टॅक्सीचो इशू म्हणटा ते बसोन सॉर्ट आउट करूंक जाय इशू इट इज नॉट बरोबर आमदार मोदें पडलो आपूण तुका फोर्स दिता हें कर आनी मागीर फाटल्यान जाता जायत्या जाणांनी केलेलें आहा तो तांकां फुल ऑफ तूं फुडें सोड आनी मागीर एक फावटी गव्हर्मेंट टेक्स अ हार्ड स्टँड मागीर आपूण फाटीं सरता. If you are fighting for someone, fight directly and see that it reaches its logical conclusion. तुम्ही तो रेंट कॅबाचो कॅबिनेट इशू काढलेलो म्हणतात तरी I have raised this issue, and after raising the issue, basically they stopped issuing the licenses to the fresh licenses. But what I had said, even last time, I said let us stop this in total rent a bike and rent a car. Now mostly in the coastal belts, you just go and see, you investigate. One fellow, I have got one taxi. Let us say, I have got one taxi. I have got 15 cars to rent a car. I have got 50 bikes. So what I do, I drive my taxi. I go around. I give one ride. I make, and I come and sit down and drink beer at home in the afternoon time. Because after that I don't work because my other business is running. No. So these people who have got one taxi and who have got two taxis, those are the people who are suffering because of them. My issue is there. So address that issue. That issue should be addressed first. See, today most of the accidents you all have covered. You all are covering. Most of the accidents basically are happening because of rent a bike and rent a car. They go through that app and all find the road. Sometimes there is no road only. Sometimes the Google also basically doesn't give proper direction. And middle only they start taking. Now you just tell me, one a family comes to Goa. You must be seeing them. They go by bike, husband, wife, two children and 3 children. Who stops them? Police. Who benefits? Okay. App aggregator आसा पळय तेंचोय तेजेर ओपोज आसा. So what do you like to say on that app aggregator? See, I want people basically to have an open mind. First of all, you need to understand what is this aggregator. That's the reason I'm saying if they give them a fixed guarantee. That, Baba, if I am telling you if I have taken a loan and all this thing, I am worried that I must pay my installments in time. If my installments and all those things have been taken care of, then I have got nothing to worry about now. People are worried because of their installments and all that. Banks, the moment you want 2 installments, you fail, bank comes to lift your car. So I look at it in different thing. But most important thing is what the transport department should look back again to visit their rent a bike, rent a car. Go on the bus stop. I have challenged them. Go on the bus stop now, right now. 90% of the parking area has been covered by them. They basically, while taking a license, they must identify where they are going to park the receipt, not on the road. So government should take care of that. Okay, thank you. Thank you so much. Yes, thank you. Nan तुम्ही आमकां बायट दी हांगा पळय आमकां हांगा बायट दी ना ना आमी आमकां आनीक घे प्रेस आसा तेका लागून तुमचो टायम लागतलो बेश्टो आतां 1 वर जालें हांगाच रावता थंय आतां 11 o'clock तिजे आसा आमकां आनीक आहा रे दुसरे कडेन सद्या हांगाचे तुमी ब्रीफ करा आम्ही आता ते मॅडमीकडे वयता हांगाचे तुमी ब्रीफ करा कितें आहा तें यो यो थंय दिया मॅडमी कडेन
फाटल्यान 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 शॉर्ट आन्सर मुगे मुगे मरे तुम्ही या साईडीन फेसिंग करा तुम्ही या साईडीन फेसिंग करा बाबांची ऑफिस हय हय मॅडम मागीर सांग सांग तुझें नाव सांग आनी तुमी खंयची टॅक्सी करता सांग माझे नाव रावना हांव पणजेचो टॅक्सी करता व्हडल्यान सांग मरे कितें म्हणटा बाबुशा घेऊन मी ऐके सांगते दिसता तुमकां तुम्ही मांडा आम्ही एक म्हणून आमचो एक आमदार म्हणून एक आम्ही तेजे कडेन एक आशा घेवन गेल्लो बाबा आमचे कितें प्रॉब्लम कितें डिफिकल्टी कितें तें आमी येवन ताका सांगतले म्हणून सो आमी तांकां सांगल्यो सो तेणें म्हणला कितें आहा तें बाबा आपूण तुमच्या वांगडा आहा सांगला म्हणजे प्रॉब्लेम्स कितें जाता पयलीं प्रॉब्लम आतां सांगला न्हू आमी लायक आतां ते ही गायडलायन जी आतां हाडपाचें आहा गव्हर्मेंट सो आमी सांगला ते एक्चुअली हिंगा फिजिबल ना म्हणून कितें गायडलायन ती सारकें सांग गायडलायन्स कितें बीन विषय कसो म्हणा मरे ही गायडलायन सरकार तर इट्स हो धंदो सोंपोवपाचो हो प्रायवेटायजेशन करपाचो कोण तरी IAS ऑफिसर येता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हणून आनी ते सरकार तो आयज तेजे सांगणे प्रमाणे आयज आमकां गोंयकारांक स्लेव्स करप चलप जाता हे धंदो प्रायवेटायजेशन करता सरकारान गॅजेटूच हाडल्या आमचो धंदो सोंपोवपाक सगळे भाशेचे सेग्रिगेटर गोंयांत येतले आनी धंदे आमचे कवर जातले पायलट रिक्षा रेंट कार टॅक्सी कार सगळे सोंपतले सो तेका लागून आमच्या प्रत्येक जे गांवांनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पळय आमचे टॅक्सी कार आहात ते आपापले टॅक्सी कार वचून आपल्या आमदाराक मेळप चालू आहा की ही गॅजेट आनी ही पॉलिसी आहा ती स्क्रॅप करपाची म्हणून सो हेका लागून आयज पणजेचे जे आमचे टॅक्सी कार भाव आहले ते आमदाराक मेळपाक गेल्ले सांगपाक ही गॅजेट ही पॉलिसी आहा ती स्क्रॅप करात नाल्यार आमी सोंपतले म्हणून सो फुडलें कितें आमचो रौनक सांगतलो तुमकां जें आहलें तें आश्वासन कितें दिला तुका आतां बाबुशान आश्वासन आतां कितें सांगला बाबा अशें तुमी म्हणटा सरान सांगला की ती कितें आहा ती तुमी एकदां पळया म्हणून सो आमी ऑलरेडी लायक तुमच्या प्रेस माध्यमान सुद्दां आमी सांगलेलें आहा लायक हे हिंगा विजिबल ना म्हणून की आमचें इतलें पॉप्युलेशन ना गोंयांत ना तेणी आनी हायलायट केला की रेंट बायक आनी रेंट तो इशू पयलीं सॉल्व करा म्हणटा कितें मॅक्सिमम बिझनेस ते तुमच्या खात्यार हय सो तांचेर तुम्ही कॅब आनी रेंट बायक खाता तुमचो बिझनस जाल्यार तेजेर सो तांचेर तुमकां काय येना प्रॉब्लेम ना मेन आमचो कितें आहा मेन आमकां प्रॉब्लम जो येयला पळय तो आमी आतां मेन आतां मुद्द्यार कित्याक गेल्लो वॉट आतां कितें आमची डिफिकल्टी कितें आहा ती आमी हिंगा घेवन येयली ते कळत रे आमचे तेजेर आमी सद्या आमी सोल्युशन तुमकां सांगले की रेंट कॅब आनी रेंट ते तुमचो बिझनेस चड खाता सो तुमकां दिसना की ते तुमचो बिझनेस खाता म्हणून आमचे कितें आहा लायक आमी ऑलरेडी हांवें सांगलेला न्हू कस्टमर गोंयांत आतां देअर ओन चॉयस कस्टमराची त्यांची चॉईस So आसा आता होय तेंचो choice न्हू, app घेवप. रेंट बायक ऑलरेडी सांगला तुमी सेम सांगला न्हू आता होय चॉयस तेंचोच न्हू ऍप घेवप कोण ना तो चॉयस तेंचोच न्हू सरकाराचो हे न्हू तो चॉयस न्हू तेंचे ऑप्शन आसा न्हू गोवा मायल्स आसा गोवा टॅक्सी ऍप आसा सो सरकार आमचेर मॅन्डेटरी करूं शकना तो हे आसतलो न्हू बाबा पब्लिकांक टुरिस्ट येतात तेंचे कडेन आसतलें टुरिस्ट आपल्याक जाय ते app सांगू शकता सांगला कशी ऑलरेडी तेंच्याकडे दोन आसा ऑलरेडी आसा हिंगा दोन ऍप ते सारखे हिंगा चलना न्हू तुका खबर आहा न्हू हिंगा थोडे कडेन नेटवर्क्स ना थोडे कडेन प्रॉपर बी चलना तुमकां खबर आहा सो बाबूशा ते सहमत ना तुम्ही त्यांनी म्हटलं रेंट कॅब तुमचो बिझनेस करता तुम्ही सहमत आसा का ना तेजेर? सहमताची अशी गोष्ट येना सरान सांगला आमी आपूण तुमच्या वांगडा पूण आमी तेजे कडेन हॅपी आहा ते आमकां सांगला ते आमी हॅपी आहा तेजे कितें सांगला ते तो आमच्या वांगडा आसा म्हणून सांगला आमकां तुमच्या मेन प्रॉब्लमाचो सोल्युशन काय सांगला ते रेंट कॅब आणि रेंट हे आहा पळय कार तेचो सोल्युशन तेजेर तुम्ही कितें विचार केला? कितें वर्कआउट करतले वर्कआउट म्हणल्यार सद्या आतां पळय सद्या आतां आमी आतां येयल्ले तुका सांगलेच न्हू तेच सांगलें बरें आमचो मेन तेजो मुद्दो जे आमी तुका सांगले ना पळय आतां विषय कसो आहा विषय हो डायवर्ट जाता विषय कसो आहा विषय फक्त हा एक गायडलायन्सीक लागून आमचो धंदो आयज प्रायवेटायजेशन जाता सरकार हो धंदो सोंपोवंक सोदता पळय सारकें आयकात तुमी फाल्यां एज पर दीस गायडलायन्स फाल्यां कोणूय येतलो खचरलो कोणूय येतलो तेजे ऑफिस जर गोंय आख्खे इंडियेक खचरूया फाल्यां तो सब ऑफिस घालतलो गाडी हाडटलो आपले व्हेकल चलयतलो फाल्यां रॅपिडो येतले आनी आमचे पायलट सोंपतले स्विगी झोमॅटो वाले आहा पळय ते डावनलोड करतले रॅपिडो आनी भाडी मारतले सो आमचें अस्तित्व कितें उरलें आमच्या पायलटाचें अस्तित्व कितें उरलें जे गोंयांत जी पायलटाची कॉम्युनिटी आहा ही जो कॉन्सेप्ट आहा आख्खे इंडियेक गोंयांत आहा ते आयज उरतले काय ना हे इतिहास सांबाळतले हे सरकारान पयलीं पळोवन घेवंक जाय गॅजेटी आहा न्हू गॅजेटी वाचूंक जाय कोण तरी अभिषेक परिमल म्हणून IAS येतलो आनी आमचे धंदे सोंपून वतले हे आमी कदापी सहन करून घेवचे ना सो तेका लागून आयज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक मतदारसंघातले जे स्टेक होल्डर आहात टॅक्सी कार आहात ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर आहात ते प्रत्येक आमदाराक मेळटा आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक लागून कित्याक ही गरज आहा आमदारांची आयज हो जो ही पास जातली नाल्यार ही एका फक्त सोल्युशन आहा पॉलिटिकल जर आमच्या राजकारणी आनी आमचो जर मंत्री आनी आमदार आमच्या रावत नाल्यार हे धंद्याचे गोंयकारांच्या खातीर उरतले
तुमकां खबर ना हो विशय कसो आहा तो विशय भरपूर स्ट्रीक विशय आहा हो. ह्या विशयाचेर आवाज उठयता म्हणून सरकारान खंय तरी आमचेरूय हिस्ट्री शीट काडली. कित्याक हो धंदे आयज गोंयकाराचे आहा, कित्याक खंयचेच धंदे गोंयकारा खातीर उरूंक ना आनी निमाणे धंदे उरल्या. तुम्ही अजून पळयता आसतले अजून पायलट खंय तरी आमचे जिते आहा, बट एज पर दीस गायडलायन 15 सुमार आमचे पायलट उरचे ना. कित्याक स्विगी झोमॅटोवाले येतले रॅपिडो ऑनलायन हे करतले आनी रॅपिडोन भाडी मारतले. विशय कसो जाणाय, विशय आहा हे धंदे गोंयकाराचे. जेन्नाच्यान टुरिझम चालू जालें गोंयान आनी तेन्नाच्यान हे धंदे गोंयकाराच्या हातीन आनी गोंयकारांनी हे धंदे वाडयला. आयज खंय तरी कॉर्पोरेट लॉबी येतली, दिल्लीकार येतले, जावं प्रायवेट प्लेयर येतले आनी हे धंदे सोंपयतले. तेका लागून हे गायडलायन्साक ओपोज करपाचे आमी ओपोज करता आनी सरकारान आनी आमदारांक सपोर्ट दिवपाचो म्हणून आयज आमचे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदारसंघातले भाव प्रत्येक आमदाराक मेळटा. आयज आमचे पणजेचे भाव आपल्या आमदाराक मेळपाक गेल्ले तेचो सपोर्ट मागपाक. सो तेकाच लागून आयज आमी हांगा येयल्या. हेच्या फुडें आतां आमचे तालिगांव आमदाराक मेळपाक वता आनी सांताक्रुजूय एमएलए मेळपाक वचप चालू आहा. सो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो प्रत्येक भुरगो आहा तो आपापल्या धंद्याक लागून लिडर कसो आहा ते सगळे आपापल्या सायडीन इनिशिएटीव घेता ही पॉलिसी स्क्रॅप करपाक. जी पॉलिसी हाडल्या तो अभिषेक परिमल आहा पळय हो धंदो सोंपोवंक सोदता. तो कोणूय IAS येतलो आयज फाल्यां गोंयान IAS खंयचोय येतलो आनी फाल्यां आमकां हांगा गोंयान आमच्या राज्यान आमच्या देशान स्लेव्स करतलो. सो ही पॉलिसीच तशी आहा. तुमकां जाल्यार पॉलिसी कॉपी दिता. ओके थँक्यू. भूषण